जो ख्रिश्चन समाज आमच्या पासून पयस रावता हे दोन मुद्द्यांक लागून महाराष्ट्रवाद आणि मराठी भाषा म्हणून तांच्यासाठी तांकां भितर हाडुया. मुसलमान बरेचशे तेंपान भायर रावता आनी हळू त्या काळानूच सुरू जाल्लें भायले लोक गोंयांत येवन रावपाक लागले. केरळचे लोक, कर्नाटकचे लोक. नवो मतदार तुम्ही हाडलो ना, कित्याक बाई सांगता त्यातल्यान महाराष्ट्रवाद आनी चिन्ह हांचो संबंध ना. तुम्ही चिन्हा खातीर महाराष्ट्रवाद दवरलो म्हणटात की कितें एक्झॅक्टली, म्हणजे नांव दवरलं तुम्ही, नाव दवरलें कित्या खातीर दवरला? तुम्ही म्हणटात की विलिनीकरण सोंपलें, मागीर नांव कित्या खातीर दवरला? त्या नांवा लागून लोक पयस वता तुमचे कडल्यान. त्या नांवा फाटल्यान लोकांची एक सेंटिमेंट्स आहा, त्या सेंटिमेंटाक लागून खंयची सेंटिमेंट्स? ही सेंटिमेंट्स जी पळय तुमकां हांव दाखयता, ही सेंटिमेंट्स 11.3% लोकांची, 13% लोकांची, 17% लोकांची, आणि आज ती सेंटिमेंट्स तुम्ही सांगता 8% मतां जाय म्हणून. मदल्या काळान हांवें तो पक्ष नांव हांवें थोडेशे मुदार केले. मागीर कशें आयकना म्हणून पक्षाच्या कांय म्हणून महा डॅश राष्ट्रवादी केल्लो आनी सांगतालो असो की आतां हो महाराष्ट्रवाद ना, हो महान राष्ट्रवाद ज्या मनशाच्या काळजान आसा असो पक्ष. पण ते लोकांक पटना तें, कारण शेवटी MGP हेंच नांव येता आनी महाराष्ट्रवाद होच शब्द येता, जरी मदीं तुवें हायफोन घालून तुमची आदवोगादी चल्ली ना. चल्ली ना. मेन गोष्ट कितें जाण तूं, मदीं MGPन युती केली पळय, जे लोक उरलेले BJPचे न्हय युती जाली येन्ना न्ही, तेन्ना एक्चुअली खरें तेन्ना हांव सपोर्ट सपोर्ट करतालो की जावंक जाय युती अशें म्हणून. पण तूं मागीर जालें की BJPन तो गैरफायदो घेतलो आनी दुसऱ्या एखाद्या निवडणुकी युती तोडली. त्यामुळे जे लोक MGचे आसले पळय ते BJP कडेन गेल्ले न्ही, ते थंय उरले. बरेचशे लोक पयलीं काँग्रेस कडेन गेल्ले ते थंय उरले, मागीर जे BJP हें केल्लें पळय थंय उरले, आनी त्यामुळे MG शक्ती आनी कमी जाली. म्हाका दिसता की ही जी युती जाली पळय सेकंड टायम, युती तोडली न्ही, ताका लागून आनी एक MG खातीर जी ही जाली आतां परिस्थिती त्या खातीर जाली. आमी एक काम करया, हो खूब महत्वाचो प्रश्न सावळान काडला की शेवटी जी पडझड जाली ती ताजे नंतर मागीर 1994 भितर. थंय 1994 भितर जर आमी हांगा पळयली जायत जाल्यार ह्या ग्राफा भितर आमकां लक्षांत येतलें की 1994 भितर 12 सीट MGक मेळ्ळे. 1994 युती जाल्ली तेन्ना. आनी त्याच बरोबर जे BJPक सीट मेळ्ळे ते फक्त 4 आशिल्ले. पूण त्या वेळार तुमची मतांची संख्या जी आसा ती देंवली, ताचे नंतर ती देंवतच रावली आनी ती युतीचो फायदो BJPक जालो आनी ताचें लुकसाण MGPक जालें हें खबर आसा. सो ही गजाल चूक आशिल्ली काय बरोबर आशिल्ली ह्या गजालीचेर आमी उलोवया. एक ल्हानसो विसव घेवन आमी एक ल्हानसो विसव घेवया आनी एक ल्हानसो विसव घेतात आनी रोखडेच परत येतात आनी ह्या महत्वाच्या गजालीचेर आमी चर्चा करतात की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान भाजपा कडेन केल्ली युती जी आशिल्ली ती चूक काय कितें, ह्या गजालीचेर आमी चर्चा करया. रोखडेच येतात, पळयत रावात मतदार राजा. नमस्कार आणि येवकार तुमकां परत एक फावट आमच्या वेंचणुके वयल्या सत्ताग्रहाच्या कार्यावळींतली ही महत्वाची कार्यावळ मतदार राजा. आणि मतदार राजाचे आज आमी चर्चा करतात ती म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण प्रवास आणि ताचे बरोबर ताजी जाल्ली अवतिकाय त्या संदर्भातल्यान. आणि हांगा गुरुदास सावळ एक मुद्दो महत्वाचो हाडलो की 1994 जी युती जाली जी भारतीय जनता पक्षा बरोबर, ताजे नंतर सगळें चित्र बदललें अशें. सावळ एक गजाल युतीचेर वचच्या पयलीं पसून हांव सांगता की युतीचेर वचच्या पयलीं पसून आमी हांगा जर हें जर पळयलें जाल्यार होच ग्राफ जर परत जर पळयले जायत जाल्यार 1977 पर्यंत ओके 18 वयल्यान 15चेर पाविल्ले सीट आनी आपली पर्सेंटेज आहा ती मातशी तांची वाडिल्ली की 38% वयल्यान जवळ जवळ 40% वयर पाविल्ले ते पळयता आमी. ही जर मतांची जर हें जर पळयली जायत जाल्यार इतली पाविल्ली, पूण सीट कमी जाले, 15 सीट जाले, ही परिस्थिती जाली. पूण 1980 भितर जो हांवें येदोळचो काळ सांगलो की महत्वाचे मोगो पक्षांतले लिडर जे आसात ते पसून दयानंद नार्वेकार, वासुबाई गांवकार, दिलखुश देसाय आनी कितें हे सगळे उठून जे पळय सगळे काँग्रेसी भितर गेले आनी थंय जे मोगोची पडझड सुरू जाली ती 1980 भितर जाली. 1984 म्हणजे 1980 7 सीट आनी अक्षरशः 37% मतां फक्त, 8 सीट 1984 भितर आनी 24% मतां, आनी 1989 भितर मागीर परत मातशें वाडलें, 18 सीट आयले म्हणजे हंग असेंब्ली जाली आनी त्या हंग असेंब्ली भितर काँग्रेसीचें सरकार आयलें. ताजे नंतर 1994 भितर हांगा ह्या 1989च्या काळांत रवी नायक आनी कोण जे बाकीचे आशिल्ले पांडुरंग रावत बी, संजय बांदेकार आनी कोण रत्नाकर चोपडेकार हे सगळे उठून आमदार पसून आशिल्ले ते तेन्ना काँग्रेसी भितर गेले. ही अशी जी पडझड आसा, ही पडझड हो काळ जो आसा तो काळ कित्या खातीर, ताजे नंतर आमी BJPचेर या 1994 पूण 1977 तो 1989 हो काळा भितर ही पडझड कित्याक. हाजे म्हाका एक सांगपाचें आसा गजाल हांव सांगता. 1977 राणे गेलो काँग्रेसीन आनी त्या नंतर मागीर युनायटेड गोवन पार्टी आसली पळय, पयलीं कितें जालें युनायटेड गोवन, काँग्रेस आनी MGP अशी तिरंगी लढत जाताली. ती
युनायटेड गव्हर्नमेंट हातून मदत जाली. एक ग्रुप काँग्रेसीन मदत जालो, एक ग्रुप जनता पार्टीन गेलो. म्हणजे ही जी तिरंगी लढत जाला पळय ती कमी जाली. अशें ती जावंक ना. अशें काँग्रेस MGP अशी डायरेक्ट जोर फायट जाली. त्यामध्ये सीट कमी आयले. मागीर 1984 जालें. 1984 ताई काँग्रेसीन गेले 80 सालान. ती परती आयली आनी भाबांगो काडलो आनी तिणें आपले जवळ 25 उमेदवार उबे केल्ले. म्हणजे MGची जे वोट्स आसले पळय ते ताई मदीं आनी MG मदीं डिवायड जाले आनी ताका लागून ती 84 पळय तूं 8 सीट म्हणटा पळय ते परिस्थिती जाले. ओके हय ओके आनी त्या खातीर हें जाल्लें आहा तें. आनी ताका लागून MGPची आनी मतां कमी जाली न्ही. पूण हे तुमकां कितें दिसता की इतलीच कारणां हेंच एक कारण कित्याक तुमी चड म्हत्वाचें तुमी सांगपाचें तुमी तातूंत भितर एक्चुअली सावळे सांगता ते सगळे एक पत्रकाराचे नदरेंतल्यान सांगता. तुमकां कितें दिसता हो काळ ह्या काळा भितरली पडझड कित्या खातीर? त्या काळांतली पडझड म्हणजे तुमी जर ते बारीक लक्ष दिलें थंय भाऊ गेल्या उपरांत पक्षाचें मतदान सारकें कमी जायत गेलें. आनी विद्यार्थी तुमी त्या वेळार त्या विद्यार्थी चळवळीन आसत पळय विद्यार्थ्यांची चळवळ, रापणकारांची चळवळ, कामगारांची चळवळ, रेन्वेरांची चळवळ ही सगळी चळवळ गोंयांत त्या काळान उबी जाली. आनी मगो पक्षाच्या सरकाराचेर चारय वटेन हल्ले जावपाक लागले. वर्तमानपत्रां मिडिया विरुद्ध गेली. कित्याक जालें कारणां कितें जालीं अनेक जालीं पण त्या वेळार विरोधी पक्ष बरोच सो बेजिकली लोकांक जाय तें तुमी दिनाशिल्ले म्हणून लोक तुमच्या विरोधांत गेले. आतां लोकांक सत्तेचो मत तयार जाल्लो अशें हांव मानूंक तयार ना. पण सत्तेचो मत जाला अशें वातावरण निर्माण करपाक मात्र विरोधी पक्ष ताका शक्य जालें अशें म्हाज्यान म्हणूं येता. तसो मत जावंक ना. कारण आमी आमदार जे तेन्ना काम करताले शशिकला ताई काकोडकर तेन्ना मुख्यमंत्री लोकांक जें जाय तेंच करताले आमी सगळे. जे त्या काळांत तुमी सगळे विधानसभेतले कायदे काडून पळयात. म्युनिसिपल कायदो काडून पळयात, टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग कायदो काडून पळयात, पंचायतीच्या संदर्भातले कायदे पळयात, मणकारांचे काडून पळयात, तहसीलदाराची जमीन कायदो काडून पळयात. हो सगळो त्या काळान जाला. ताईच्या त्या अध्यक्ष आसतना जाला तो मुख्यमंत्री आसतना काळान जाला. हे सगळे कायदे लोकांसाठीच जालेत. परंतु हे लोकोपयोगी काम जे जालें त्या संदर्भातलें रिफ्लेक्शन लोक जनतेंतल्यान जावंक जाय पळय तें जालें ना. एक नवी पिढीच त्या टायमार तयार जावपाक लागली आनी विरोधी पक्ष प्रबळ विरोधी पक्ष निर्माण जालो. विद्यार्थ्यांक फुसलायले अशें हांव म्हणटा. रेन्वेरांचो प्रश्न त्याच वेळार रापणकाराचो प्रश्न निर्माण जालो. ट्रॉलर तेन्ना इंट्रोड्यूस जावपाक लागले. बरोबर. त्या बरोबर पारंपारीक जो वज मच्छीमार ताका दिसलें की आपल्या पोटाचेर पांय पडटा म्हणून 5 फेदम 8 फेदमच्या भायर बोटी भितर येवंक जायना म्हणपाक. पण बोटकार भितर येवपाक लागले. तर तांकां कोण पाठिंबो दिता? सरकार तशें जावपाक लागलें. काही बोटकार हे मगो पक्षा कडेन जवळीक सरनारे जातात. तशे बसकारांचो प्रश्न त्या वेळार निर्माण जालो. हे बसकार सगळे मगो पक्षवाले अशा स्वरुपाची एक भुमिका तयार जाली. आनी हो पक्ष जो आसा हो विद्यार्थी विरोधी, रापणकार विरोधी, कामगार विरोधी, बसवाल्यांची लॉबी, ट्रॉलरवाल्यांची लॉबी अशी तरेच्यो लॉबी सगळ्यो मगो पक्षा भितर तयार जाल्यो जाका लागून मागीर हो सगळो ना ताका लागून अशें म्हणना. संतोष तयार त्या जालो. धंद्यात व्यवसायातले काही लोक ह्या पक्षाचे एके वेळचे कार्यकर्ते ह्या घटनेचो फायदो घेतलो विरोधी पक्षान आनी म्हणून मगो पक्षाक त्या काळान उतरती कळा जाली. 1900 सालाची जी इलेक्शन जालें 80 सालचें इलेक्शन जालें त्या वेळार तर अशी परिस्थिती कोणूच निवडून येना अशें म्हणून गोंयच्यान फक्त 5 जाण निवडून आयले. ते 7 पळय तो फिगर दाखयता एक दमणचो मागीर मागीर अशी तरेची परिस्थिती जाली की तुमचो एक म्हत्वाचो विरोधी पक्ष आणि त्या पक्षानंतर नारायण बाब तुम्ही सांगात की एक वर्कशॉप कशें तयार जालें. पक्षांतली मंडळी लक्षात घ्या. तयार करून सप्लाय करप कशें नाही त्या वेळार पक्षांतली मंडळी तुम्ही लक्षात घ्या. हे सगळें जावपाक लागलें त्याच वेळार दयानंद नार्वेकर आनी दिलखुश देसायाची मंडळी जाली. अमृत कासार आमचो खासदार त्या वेळचो तो त्या बंडान सामील जालो. आनी तिनूय हे बहुजन समाजातले भुरगे तरुण त्या वेळांतले. म्हणजे घरांत घर भेदीपणां जालो आनी भायल्यान विरोधी पक्ष सगळो तयार जालो. एक जालें तें. आनी जे जनतेचे जे कितें अपेक्षा जे आसात ते एक्सप्लेनेशन कोणाक जाता. एक गोंधळाची परिस्थिती निर्माण जाली गोंयांत. तुमकां कितें दिसता? तेच हांव म्हणटा की म्हाका याद आसा की असोच 75-76 काळ एक एक्सिडेंट जालो पणजे मार्क फर्नांडीस नेत्रावळीची बस. त्याचो केदे व्हडले भांडवल विरोधी पक्षान केलें. 18 ते आमदार फुटलेले ते सगळे गेले आनी तेंच्यांनी आमचे आझाद मैदान आसा पळय थंय शपथ घेतली
तो एक ऍक्सिडेंट जालो म्हणून तो मोगो पक्ष ताका जबाबदार अशें म्हणून हे 18 लोक गेले, त्या वेळेचे 18 लोक म्हणजे फुटून गेले ते सुद्धा, आणि तेंच्यान ते शपथ घेतली की हे पक्ष आमी निस्तानूत करतले, हेका भायर ह्या तरेचे एक आवाज केलो आणि ती एका प्रतिकार करपाची शक्ती आमच्या लोकां मदीं कमी पडली. तशेंच ते आनी एक फायदो केलो, जेन्ना 17 वर्सां राजवट आहा तेन्ना ती भाकरी करपातली, ती आतां बदलुपाक जाय. सामान्य मनशाक सुद्दां कितें दिसलें, हय भाकरी न्हू ती, हय हय करपाता. पण आतां म्हणटा 34 वर्सां जाली, ही भाकरीचो कोळसो जावचो आलो, ती बदलाना, ती बदलोंक जाय अशें म्हजें खास मत आसा. आतां तर बदलूंकूच जाय, नाल्यार फुडचे पिळयेक भाकरी न्हू कितेंच दिसपाचें ना. ती कशी बदलतली? कारण त्या भाकरी भितरले काटल्याची कुडकी तुमी भाकरी काँग्रेसीची, काटल्याची कुडकी मोगोचे, NCPचे आनी कोणाचे, हे तुमी काटल्याची कुडकी जावन भाकरे सामील जाल्यात, बदलतलो कोण? थोडक्यान आमच्या पक्षाचे जर म्हणशी जाल्यार आमचो पक्ष इतलो आतां जनाधार आसा, पण आमदार निवडून येवच्या पुरती आमचे कडेन ताकद ना, हे आयज ताकद नासली म्हणून आतां हो पक्ष उरूंक जाय. ओके, मागीर सावळाच्या मुद्द्या कडेन हांव वतां. तसल्यार मागीर जेन्ना जी युती जाली, ती युती एक तुमची अपरिहार्य अशी जाली, तुमी हेल्पलेस कशे आशिल्ले तातूंतल्यान युती केली. ती युती फुडली. हो प्रकार घडलो 80 सालांतलो. जालें, हांव 94 आणि मागीर फुडें 10 वर्सां गेली. त्या 10 वर्सांत होच मगो पक्ष, त्या वेळा पक्षाचो अध्यक्ष हांव आसा. हांव 94 येता. आणि 90 आमी पळय खंय पावले, ते 18 आमदार आमकां मेळ्ळे. पण त्या वेळार एक टाय जालो तो 18+1. बाबू नायक आमच्या पाठिंब्याचेर निवडून आयलो, आमकां 19 मतां मेळ्ळी. बरोबर. काँग्रेसीकय तशेंच 18+1 19 जाले. आणि सरकार कोण करूंक पावलो. ग्राफ तुम्ही पळयता तातूंत 1984 भितर 8, बरोबर, म्हणजे 7 1980 भितर, 8 1984 भितर आणि 18 1989 जे वाडटा सडनली. तूं ते 7 पळय म्हणटात, भितरले 2 हांगा सरले दीव दमण, आणि 7 2 आमी उरले फाटी, आणि 5 जाण काँग्रेसीन गेले तेन्ना. उरले आमी 2. 1980 फक्त 2 उरले. तू जेन्ना 8 म्हणटा पळय, ते 30 पैकी 2 आमी आमदार उरले. बरोबर. ते 2चे मागीर 8 जाले, 8चे 18 जाले. त्या वेळार आमचे 4-5 सीट अवघ्या 80-90-200 मतांनी आमच्या पडले. हे लक्षात घ्या. 1980-90 सालांत 8 सीट आमचे असे गेले की 80 ते 200-250 पर्यंत ह्या डिफरन्सान पडले आमचे. आणि ते कित्याक पडले हे एनालिसिस जावपाक लागले तेन्ना आमच्या पैकी काही जाण धोरीण सांगपाक लागले की त्या वेळार फर्स्ट टायम BJP पक्ष हो इलेक्शनाक उबो रावलो आनी तांणी काही मतां फोडली. मागीर तर रामाचेच राज्य सुरू जालें. राम जन्मभूमी वगैरे वगैरे सगळो प्रकार जालो आणि ओरिएंटेशन जालें आपल्या मताचे एक प्रकारचे ध्रुवीकरण आमी म्हणटा तशें जावपाक लागलें. हिंदुत्ववादी लोक एका वाटेन जावंक लागले आणि हिंदुत्ववादी जे मानिनात सेक्युलर जे आसा ते दुसरे वाटेन वचपाक लागले. तो परिणाम आमकां भोवलो आणि आमच्या पक्षान एक असो एक जबरदस्त अशी एक मागणी तयार जाली आमच्या आमदारां मदीं कार्यकारिणी मदीं की आमी BJP बरोबर युती करूंकूच जाय. ती करिना जाल्यार आमकां पर्याय ना. हांव विरोधक, ह्या भुमिकेचो हांव विरोधक. तुम्ही समर्थक आशिल्ले की BJP बरोबर युती जावपाकच जाय. त्या काळान अशें आसलेलें की मोठो एक गट, भोजनाचो मोठो गट रवी नायका सकट पक्ष सोडून गेल्लो. बरोबर. एक BJPचे संबंद भारत पातळीचेर देश पातळीचेर वातावरण मातशें मोठें आसलेलें आनी आमी पळयलें न्ही जेन्ना हांगा UG आसलेलो तेन्ना आमी बरी लढाई दिताले. जेन्ना काँग्रेस मातशी हांगा येयली तेन्ना आमी सशेवळपट जाली आमची आनी कदाचित आमकां तो व्हडलो पक्ष आसल्या कारणान मातशी मदत घेवया आनी मागीर आमी सुरू करुया. सो तो पक्ष व्हडलो ही भावना तयार जावपाक लागली की भारतीय जनता पक्ष व्हडलो आनी MG ल्हान. तेजी कदाचित आमकां मदत जातली पण शेवटी ते तशें जालें ना. जालें कितें आमी आपयलो आनी आमीच थंड रावले. त्या टायमार जर आमी आमची सगळी बाजू जर घडून रावल्या जाल्यार कदाचित आमी नंबर 1चेर आसूं शकता. चूड दाखोवन मारू घरांत हाडलो तुमी बाई. बरोबर शब्द प्रयोग केलो तुमी. कळ्ळें न्ही. त्या वेळार सावळ ज्या प्रकारे आमी भाजप पक्षाक जी मदत केली तशी मदत तांच्यानी आमकां केली ना. ताणें आमच्या पक्षांतले नेते सोदून काडले. म्हणजे सोदून काडपाक कित्याक खबर आशिल्लें 4-2 लोक आमी चड न्ही. तर हे नेतृत्व सोंपोवपाचो ताणें अगदी पद्धतशीर प्रयत्न केलो भाजपान. भितरल्यान रमाकांत कल्पाचो पराभव केलो 94 सालांत. आपली मतां जी आसात RSSचे स्ट्रॉंग जे लोक जे काम करताले ती मतां ट्रान्सफर केली काँग्रेस वटेन. पयले फावट 94 सालांत म्हजो पराभव जालो जाल्यार म्हजो पक्ष सतत थंयच्यान निवडून येतालो पळय. हे कित्याक घडलें एनालिसीस मतां सगळें दाखयता. आनी त्या वेळार भाजप कितें म्हणपाक लागलो की आमच्यान 2 गट जाल्ले. पद्धतशीर केलें ताणें तें. जल्मीचो पराभव केलो. आमचो धर्मा चोरणकर हाचो पराभव केलो. कुंभारजुवा कुमारजुवान पराभव केलो.
असे जे प्रमुख जे आम्ही असते आमच्या सगळ्यांचा पराभव करून दगलबाजीन ते फुडें सरले आणि करचे करून निवडून आयल्या बरोबर 4 लोक नाही आहे तरी पण आम्ही 12 त्या वेळार 12 आणि काही जण इंडिपेंडंट आमदार भितर एक चर्चिल आलेमा वगैरे असे कोण कोण जाल्ले सहज आमच्यान सरकार करूया जालें त्या वेळार सुद्दां